लॉकडाऊन आनीक 2 सप्तक वाडोवपाच्यो हालचाली सुरू। दनपारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरोबर जाल्ले राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे व्हीसी बसकेंत गोंय धरून चडशा राज्यांनी खर लॉकडाऊन 2 सप्तक वाडोवपाची मागणी केल्या। केंद्र ताचेर सकारात्मक विचार करता। व्हीसी 4 वरां चल्ली। इतले मजगतीं लॉकडाऊन फाटीं घेवंक घाई केल्यार कोरोना महामारी परत उफाळून येत म्हूण संवसारीक आरोग्य संघटनेन भंय उक्तायला। लॉकडाऊन कमीत कमी 2 सप्तक तरी वाडोवंक जाय म्हणून खुबशा राज्यांचे मत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सगळ्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगावरवीं चर्चा केली। सगळ्यांचे लॉकडाऊन वाडोवपाचेर एकमत। आता लॉकडाऊन कितले दीस वाडोवपाचो ताचेर सोमारा निर्णय जावं येता। गोंयांत लॉकडाऊन 30 एप्रिल मेरेन वाडोवचो म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मत उक्तायला। देशांतले सगळ्या राज्यांचे मुख्यमंत्री हे सगळे जाण व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगान आशिल्ले। योगायोगान 15 जाणांक उलोवपाची संदी म्हणजे ऑलमोस्ट 3.5 वरां ते 3.25 वरां ही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग चल्ली आनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगांतल्यान वेगवेगळ्या राज्यांनी सद्याची कोविड-19ची परिस्थिती कितें, सद्याचे लॉकडाऊनची स्थिती कितें आनी प्रत्येकाचो लॉकडाऊनचेर व्यू कितें। आमी ताच्या पयलींच आमकां रायटिंगान जो आमचो व्यू धाड म्हटलेलो, आमी ऑलरेडी व्यू जो आसा हो आमचो व्यू आमी धाडून दिल्लो। आमी 30 तारखे पर्यंत लॉकडाऊन हे सजेस्ट केलां। राज्याचे विमान सेवा बंद आसची, रेल सेवा बंद आसची, बाउंड्रीज बंद आसच्यो निदान 30 तारखे पर्यंत तरी। म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी कदाचित फाल्यां किंवा परवा राष्ट्राक संबोधन हे परवा करतले आनी नॅशनल गायडलायन परत एकदां म्हणजे खंयच्याच आनी सगळ्या मुख्यमंत्र्यांची एक गोश्ट कन्फर्म आशिल्ली की सांगता आसतना की सेंट्रली गायडलायन आसची, वेगवेगळ्या राज्यां खातीर वेगळें आसचें न्ही, जेणे करून कन्फ्युजन क्रिएट जावपाक जायना, तेजेर सगळ्यांचें एकमत आशिल्लें। आनी त्या खातीर तेंच्यांनी परत एकदां म्हटलां की गायडलायन जी आहा ही सगळ्यांक सारकी आसची, म्हणजे खंयसरूच ती चेंजीस आसची न्ही, हेजेर एकमत जालां। त्या खातीर म्हाका दिसता की योगायोगान परवा पर्यंत तांच्यांनी म्हटलां की सोमार दीस पर्यंत परत एकदां सेंट्रल गायडलायन फुडल्या 15 दिसां खातीर ही सेंट्रल गायडलायन येतली। तातूंत काही प्रमाणात रिलॅक्सेशन विदीन द स्टेट इकॉनॉमिकल एक्टिविटी खातीर हे रिलॅक्सेशन आसूं येता। म्हणजे ज्या पद्दतीची सेंट्रल गायडलायन येता त्या पद्दतीची गायडलायन ही थोडीशी आनिकूय कडक ही आमच्या राज्यांत आमकां पाळपाक जाय। हे आमच्या आरोग्याच्या हिताच्या नुसार खूब गरजेचें आसा। लॉकडाऊन एकदम काडीत जाल्यार म्हारग पडटलें म्हूण वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनाची शिटकावणी। संवसारभर कोरोना पॉझिटिव्ह केसी पावल्यो 17 लाखां वयर, 1,03,000 वयर सोंपले। Are already planning the transition out of stay-at-home restrictions. WHO wants to see restrictions lifted as much as anyone. At the same time, lifting restrictions too quickly could lead to a deadly resurgence. The way down can be as dangerous as the way up if not managed properly. सोमारा सावन गोंयांत चडश्यो म्हत्वाच्यो सरकारी कचेऱ्यो उक्त्यो जातल्यो। तेच बरोबर जीएमसी सोडून सगळीं प्रायमरी हेल्थ सेंटरां आनी जिल्लो हॉस्पिटलांच्यो ओपीडीज उक्त्यो जातल्यो। खासगी दोतोरांनी तांची क्लिनीक आनी हॉस्पिटलां ओपीडीक उक्ती करची म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उलो मारला। सांजे तो प्रुडंटा कडेन उलयलो। हे सगळें करता आसतना आमी म्हटलां की एक्चुली 15 तारखेच्यान मोस्टली गव्हर्मेंट ऑफिसीस आनी ते सुरू जातली, पण आमी मेजर ऑफिसीस ही सोमारच्यान सुरू करपाचें तशें ठरयलां। त्या खातीर गव्हर्मेंट ऑफिसांनी मेजर जे काम करता तेंच्यांनी सोमारच्यानूच येवपाक सुरू करचें। जरी मंगळार दीस पब्लीक हॉलिडे आसली जाल्यार तरी सुद्दां काही प्रमाणात हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स आनी बाकीचे जे फील्ड वर्काचेर ना तांच्यांनी सोमारच्यान काही प्रमाणात येवपाक सुरू करपाक हरकत ना। आपल्या ऑफिसान सॅनिटायज करून घेवप, आपलें ऑफिस क्लीन करून घेवप, कारण आमकां बुधवारच्यान थोड्या प्रमाणात गव्हर्मेंट ऑफिसा लेवलची कामां जी आसा ही सगळी सुरू करपाची आसा। काही प्रमाणात जांकां फक्त मेडिसिन्स कलेक्ट करपाची आसता, कदाचित डायबिटीकची, प्रेशराची, हेंच्यांनी सांजची वचून कलेक्ट केल्यार जाता। जांकां एमर्जन्सी आहा तेणी सकाळची वयची। त्या पद्दतीचे आमच्या हेल्थ मिनिस्टरान ऑलरेडी तांकां इन्स्ट्रक्शनूय दितलो की ह्यो ओपीडीज ज्यो आसा ह्यो सोमार दीस लेवलच्यान सुरू करपाच्यो। की प्रायमरी हेल्थ सेंटर गोवा मेडिकल कॉलेजची न्हू, परत हांव स्पश्ट करता, गोवा मेडिकल कॉलेजीन आमी अजुनूय बी ओपीडी आनीक थोडे दीस डिसिजन आसा। त्या खातीर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोवा मेडिकल कॉलेजीन फक्त एमर्जन्सी कॅज्युअलिटी
आनी जर खूपच एमर्जन्सी कोणाची सर्जरी आसत जाल्यारूच करता. त्या खातीर आत्ताच्या घडीक आमी OPD जे सुरू करतले हे प्रायमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, RMD, इम्युनायझेशन आनी ANC चेकअप जेंचे आसा तेंच्यांनी सोमारच्यान सुरू करपाचें आमी ठरयलां आनी त्या बाबतींत सगळ्या लोकांक त्या पद्दतीची सेवा जी आसा मेळटली. म्हाजी रिक्वेस्ट आसा सगळे प्रायवेट हॉस्पिटल्स आनी डॉक्टर्स हांच्यांनी सगळी प्रिकॉशन्स घेवन, कारण खुबशे राज्यांतले लोक खूब दीस जाले गेले 15-20 दीस जाले प्रायवेट हॉस्पिटलांनी बी आपली हॉस्पिटल्स विशेश करून गायनेक बंद दवरल्या कारणान बऱ्याच जाणांक प्रॉब्लेम जाला. तांकां ते डायरेक्ट तुमी गोवा मेडिकल कॉलेजींत चला म्हणून सांगता, कारण पूर्ण 9 म्हयने एकट्याकडे ट्रिटमेंट घेतल्या उपरांत डायरेक्टली दुसरे कडेन धाडप हें योग्य न्ही. म्हाका खबर आसा थोडोसो स्टाफ शॉर्टेज बाकीचे सगळे प्रॉब्लेम आसा, पण राज्यांत अजुनूय कम्युनिटी ट्रान्समिशन ना. हो सगळो विशय लक्षात घेवन परत एकदां आमच्या सगळ्या डॉक्टरां कडेन हांव विनंती करता की तांच्यांनी प्रायवेट हॉस्पिटल्स आनी आपल्यो OPD ह्यो स्टार्ट करच्यो. बट एखादो तांकां डावटफूल पेशंट येयलो, डावटफूल कोण तरी दिसलो जेची ट्रॅव्हल हिस्ट्री आसा किंवा तांकां COVID-19चे सायन्स सिम्टम्स जर जाणवले जाल्यार तेंच्यांनी त्या पद्दतीचो पेशंट हो डायरेक्ट गोवा मेडिकल कॉलेजीन धाडपाक कांयच हरकत ना. तांच्यांनी डायरेक्टली ताका गोवा मेडिकल कॉलेजची जी फ्लू OPD आसा थंयसर धाडपाक काय हरकत ना, तेंच्यांनी धाडचो अशी म्हजी तांकां रिक्वेस्ट आसा. आमच्या रिक्वेस्टाक मान दिवन तेंच्यांनी तेंच्यो OPD ज्यो आसा त्यो सुरू करच्यो अशें म्हाका दिसता. बऱ्याच जाणांची खंत आशिल्ली की आमी चिकन आनी मटन बंद केलें म्हणून. आमी बंद करता हे लोकांच्या हेल्थाच्या नुसार. आमकां जाय लोक कितेंय मागीर उलयत आसतात आनी कितेंय आरोप करीत आसतात. शेवटी मुख्यमंत्री म्हटल्या उपरांत, सरकार म्हटल्या उपरांत लोकांच्या आरोग्याची काळजी आमकां आसा आनी जे सगळें व्हेरीफाय करून त्या खातीर आज आमी परत एकदां चिकन जें आसा हें कर्नाटक आनी केरळ ह्या 2 राज्यांतलें सोडून आमी सगळी कडल्यान चिकन, मटन, फ्रोजन चिकन आनी लायव्ह चिकन हे सगळें अलाव करता विथ सर्टिफिकेशन. तांच्यांनी सर्टिफायड जी आसा ती लेटर थंयसरल्या हेजे कडल्यान हाडचें येताना एंट्री पॉयंटाचेर ती सर्टिफिकेट्स पळयली वयतली आनी जर कोणा कडेन ती नासत जाल्यार थंयच्यान ते परत वयतले. ताच्या खातीर प्रत्येकान येता आनी ती सर्टिफिकेट हाडप हें गरजेचें आसा, तें हाडचें अशें म्हाका दिसता. आमकां खात्री आसा आयजूय आमी जेन्ना रिव्यू हांव व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान पळयतालो 7-8 राज्यांनी आतां पर्यंत आपल्या पर्टिक्युलर डिस्ट्रिक्टांनी हो सर्वे जो आसा हो अशा पद्दतीचो सर्वे फॉलो केला. म्हणजे राजस्थानान केला, मध्य प्रदेशान केला, काही डिस्ट्रिक्टांनी केला आनी तांकां खूब बरे रिजल्ट जे आसा मेळ्ळ्या. तांचें म्हणणें आसा की खंयसर आमकां ग्रूप टेस्टिंग करचें पडटलें, खंयसर आमकां कम्युनिटी आयसोलेशन करचें पडटलें, खंयचे एरिया आमकां ब्लॉक करचें पडटलें. आमकां गोंयांत ती स्थिती जरी नासली जाल्यार इन फ्युचर सांगून आमकां अशा पद्दतीचो ह्या सर्वेची मदत आमकां खूब मोठ्या प्रमाणांत फुडल्या 1 म्हयन्या 2 म्हयन्यांक आमकां जावपाक शकता. अदरवायज ह्याच सर्वेच्या आधाराचेर आमी गोवा हो कंप्लिटली सेफ झोनान आसा हें डिक्लेरूय करपाक शकतले. हो सर्वे पूर्ण जाल्या उपरांत हो सर्वे खंयसरूच कोणूच सर्वे करता तो कोणाच्याच घरान वयचो ना. दुसरी म्हणजे तो भायर रावतलो मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम कोणाक खंयसर सायन मारची पडची ना, कोणाचें म्हणणें की पॅन चेंज करचें पडटलें गरज ना. तुमी फक्त जी इन्फॉर्मेशन दिता त्या एपाचेर टायप मारून घेतले. ज्या जाग्यार अपलोड करपाची ताका सिस्टम आसा, कारण ही सगळ्या सिस्टमींतल्यान ते ऑटोमॅटिकली तेंची सगळी डिटेल ट्रॅव्हल हिस्ट्री आसतली, सायन सिम्टम्स आसतले. आमी हे लोकां खातीर करता, कोण म्हणटा आमी सांगचें ना. शेवटी आमकां लोकांक अशा पद्दतीचे सायन सिम्टम्स आसात, आमकां कोणाक जर एखाद्याक दिसता आसत आमकां टेस्ट करपाक जाय जाल्यार ती करपा खातीर आमी हें करून घेता. सगळ्या लोकांचें सहकार्य हांव अपेक्षीत करता. सर्वेक वचपी आमचे सगळे लोक हे म्हणजे तेंच्या पासून कोणीच डावट घेवचो न्ही की तेंच्या पासून पसरूंक शकता, तितको डावट कोणीच घेवचो न्हू. कारण आमी अशा पद्दतीचो कोणूच जाका सगळ्यांक व्हेरीफाय करून आमचे टिचर्स, स्टाफ, गव्हर्मेंट स्टाफ हे सगळ्या जाणांक व्हेरीफाय करून अशा पद्दतीचो सर्वे जो आसा हो करपाचो ठरयला. हय, कमिटी नोटिफाय केल्या. आमी जेका इकॉनॉमीक रिवायवल कमिटी त्या कमिटींत हांव तेंची नांवां वाचतां की मिस्टर श्री नितीन कुंकळकर, ताज्या उपरांत शिवानंद साळगांवकर, श्रीनिवास डेंपो, यतीन काकोडकर, ब्लेस कोस्ताबेर, श्री सचिन राणे, श्री आर्किटेक्ट निलेश साळकर, श्री बॉनी पेरेरा, डॉक्टर प्रदीप सरमुकादम, श्री निलेश बोर्डे, यशवंत कामत चार्टर्ड अकाउंटंट, श्रीमती कामाक्षी पै नाबार्ड, श्री MV राव रविकुमार स्टेट बँक ऑफ इंडिया, श्री अजित परोळेकर JM गोवा आणि श्री दौलत हवालदार सेक्रेटरी फायनान्स मेंबर सेक्रेटरी ह्या कमिटीचो उरतलो.
ह्या पद्दतीची कमिटी ऑलरेडी नोटिफाय जाली. एक 15 दिसांनी तांकां पयलो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बद्दल जो सगळो दिवपाक जाय तो करून दी म्हटलां. सेकंड इज एन एक्सपेंडिचर प्रायोरिटायझींग कमिटी, म्हणजे स्टेटींतल्या फुडल्या वर्सभराक कितें हेका प्रायोरिटायज करचें, कसलें काम, खंयचो प्रोजेक्ट प्रायोरिटायज करचो, हाज्या खातीर श्री परिमल राय चीफ सेक्रेटरी, श्री पुनीत गोयल प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर आनी श्री दौलत हवलदार अशी 3 जाणांची कमिटी जी आसा, ही 3 जाणांची कमिटी फॉर द एक्सपेंडिचर प्रायोरिटायझींग आनी रिवायवल अशा 2 पद्दतीच्यो कमिटी ज्यो आसा ह्यो काडलेल्यो आसा. त्या फॅमिलीच्या हांवूय कॉन्टॅक्टान आसा, त्या फॅमिलीक हांव पर्सनल वळखता. ओके, हांवें ताका सांगलें कितें सुवेवस्था करूंक जाय जाल्यार हांव करता, बट तेच्या ती वेवस्था तशी कांय ना. हांवें टिकेट सुद्दां जाय जाल्यार काडून दिता म्हटलेली. हांव पर्सनली वळखता त्या फॅमिलीक, बट तेच्यानी तें नाका म्हणटा, आमकां येवपाकूच जाय म्हणटा परत. पण आतां ताका हांवूय हेल्पलेस आसा थंयच्यान हांगा हाडपा खातीर ना. हांवें ताका तें सांगलें तें करूं जाल्यार हांव करता, बट तें तेच्यानी नाका म्हटलेलें म्हाका. हांव थंयसरूय कोणाक कार्यकर्त्याक धाडून करता म्हटलेलें. ती आमची वेवस्था आसा, इवन जो टिकेटीची जाय जाल्यार हांवें करता म्हणलें, ती वेवस्था आसा म्हणलेली, पण हांव तेच्या संपर्कान आसा. केंद्रीय घर मंत्रालयान नुस्तेमारी आनी विक्रीक मान्यताय दिल्या. मात लॉकडावन, सोशल डिस्टन्सिंग आनी नितळसाणीच्यो खर अटी घाल्यात. देशांत लॉकडावन आनी सोशल डिस्टन्सिंग खर करूंक नाशिल्लें जाल्यार कोरोना दुयेंती येन्ना 2 लाखां वयर पावपाचे म्हूण आरोग्य मंत्रालयाचो दावो. फुडले 3 म्हयन्याक 12 मिलियन टन धान्याचो राशन कोटा केंद्र सरकार राज्यांक वाटपाचो आसा. मैं आप सब लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि एक्चुअली में ये एक हम लोगों ने रेट ऑफ ग्रोथ, केसेस देश में किस तरह से बढ़ रहे हैं उससे संबंधित एक एनालिसिस की थी. वो एनालिसिस, शायद आप उस एनालिसिस के बारे में बात कर रहे थे, तो उस एनालिसिस के द्वारा मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा. जैसे हम सबको पता है 22 मार्च को हम लोगों ने जनता कर्फ्यू देश में इंप्लीमेंट किया था, जिसमें देश के हर नागरिक ने अपना सपोर्ट दिया. 25 मार्च से हम नेशनल लॉकडाउन की स्थिति में हैं. 7,447 केसेज हैं, तो शायद लॉकडाउन नहीं होता और हम उसी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ केसेस से जूझ रहे होते तो हमारे शायद 45,000 केसेस हुए होते. और इसी तरह से अगर हम कोई भी मेजर ना लेते तो शायद हम 2 लाख केसेस आज इस टाइम हम लोग ऑब्जर्व कर चुके होते. कांय अटी घालून नुस्तेमारी वेवसायाक सूट. आमी आमच्यो फिशींग एक्टिविटी परत एक आमी म्हणटा तशें मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेर्स तेंच्या कडेन काल पर्यंत आमी डिमांड करीत आशिल्ले, कारण 30 ते 40,000 लेबर हे जर आमच्यो बोटी परत लॉन्ची जर दर्यान गेल्यो ना जाल्यार हे परत 2-3 दीस तांकां प्रॉब्लेम आशिल्लो, भायर आशिल्ले. त्या ती आमी रिक्वेस्ट केल्ली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्साक. तेंच्यांनी आमची रिक्वेस्ट मान्य करून ह्यो सगळ्यो परत एकदां दर्यान वचपा खातीर अलाव केल्ले आसा. पूर्ण देशभर फिशींग एक्टिविटी हे आमी कंटिन्युअसली रिक्वेस्ट करीत आसले, हे करून तेंच्यांनी मान्य केलें. रेस्ट्रिक्शन घालून की खंयसरूच दर्यान गेल्या उपरांत दुसऱ्या बोटीचेर एकामेकांक मेळचें ना, दुसऱ्यांच्या संपर्कान येवचें ना, खंयच्याच बोटीच्या बाबतींत किंवा नुस्तें आसत किंवा आनी कितें आसत जाल्यार एक्सचेंज करचें ना हाजी तांकां कंडिशनूय घातल्या. आनी आयल्या उपरांत सॅनिटायझेशन आनी बाकीचे सगळी कंडिशन्स आयल्या उपरांत फॉलो करतले. ह्या सगळ्या पाठबळीचेर तांकां अलाव केले आनी फिशींग एक्टिविटी आयच्यान तांच्यांनी सुरू केली. मछली पालन उद्योग को लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शन से एग्जेम्प्ट किया है. अब इस इंडस्ट्री से जुड़े ऑपरेशंस और प्रक्रियाएं जैसे फीडिंग, मेंटेनेंस, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, कोल्ड चेन, सेल, मार्केटिंग इत्यादि अलाउड होंगी. जब तक हमारे पास उतना एविडेंस नहीं आएगा, हम आम लोगों को ये दवा लेने के लिए हम न बोलेंगे, न उनको ये लेना उनके सेहत के लिए अच्छा होगा, क्योंकि कोई भी दवा जो रहती है उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं. वो डॉक्टर को मालूम होते हैं किसको देना चाहिए, कैसे देना चाहिए. इसका तो हमने कभी रिकमेंडेशन नहीं किया. अभी ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एके वटेन केंद्र सरकार कोरोनाचे खबरदारीक एक नेम आनी फतवे काडीत आसा. मात गोंयांत कोवीड सर्वेच्या नांवान सोशल डिस्टन्सिंगाची अंधाधुंदी. शेनवाराय कला संस्कृती खात्याचे पाट्यावेले बिल्डिंगेंत कोरोना सर्वे ट्रेनिंगेक आयिल्ले शिक्षक आनी महापालिकेच्या स्टाफाची एकामेकाक घश्टून गर्दी. सोशल डिस्टन्सिंग खोटयाळाक. आतां घरांनी वचून हो बिगर वैजकी स्टाफ कितें दिवे लायतलो. कला आनी संस्कृती संचालनालयाचे बिल्डिंगेंतलें हें शेनवारचें चित्र.
ह्यो टिचरी आनी CCPचे वर्कर कोविड सर्वे खातीर ट्रेनिंग सेशनाक आयिल्ले, पूण कोविड सेशना खातीर आयिल्ले आसतनाय हे सोशल डिस्टन्सिंगाचे नेम कशे खुट्याळ्याक लायल्यात ते पळयात. गोंयची 5 जाणांची फामील आनी एकलो इश्ट मेळून 6 जाणां 18 मार्चा सावन उत्तर प्रदेशांत आडकल्यांत. इश्टाच्या लग्नाक म्हूण UPक गेल्लीं. 2 दिसां भितर राष्ट्रीय लॉकडावन जाल्ल्यान थंय आडकलीं. गोंय सरकारान आदार करचो, परत गोंयांत येवंक वेवस्था करची म्हूण मागणी. तांच्या खाणा जेवणाचे हाल जाल्यात. ते फामिलीन UP सावन प्रुडंटाक व्हिडिओ धाडला. हांव तेजा तुळशीदास परब, खाली पेडणे हांगा रावपी. एका लग्ना निमतान हांव, म्हजी आई, बाबा, भयण, भाव आनी भावाचो एक मित्र अशीं 6 जाणां आमी गोंयांतल्यान उत्तर प्रदेश येवपाक 18 मार्च ह्या दिसा भायर सरलीं. लग्ना पयलीं 2 दीस लॉकडावन घोशीत जालो आनी आमी उत्तर प्रदेशांतूच अडकून उरलीं. सद्या आमी उत्तर प्रदेशांतल्या सहारनपूर ह्या जिल्ल्यांतल्या खालिदपूर ह्या गांवांत रावता. 21 दिसाचो लॉकडावन 14 तारखेर सोंपता म्हूण आमी 15 तारखेच्यो गोवा एक्सप्रेस ह्या ट्रेनीच्यो टिकेटी बूक केल्ल्यो आसा. पूण उत्तर प्रदेश सरकारान कांय जिल्ल्यांच्यो बॉर्डरी सील दवरपाचो निर्णय घेतला. तातूंत आमचें वास्तव्य आशिल्ल्या सहारनपूर जिल्ल्याचो आस्पाव आसा. ह्या प्रांतांतलें जेवण आमकां अजिबात पचनासल्यान आमकां सगळ्यांक उलट्यो, भायरां हे सगळे प्रॉब्लेम जायत आसा. शिवाय हांगा वैजकी सोय कांयच ना. अशा परिस्थितीन दीस काडप आमचे खातीर खूब कठीण जाल्लें आसा. देखून गोंय सरकारान उत्तर प्रदेश सरकारा मार्फत आमकां उत्तर प्रदेशांतल्यान दिल्ली व्हरपाची तजवीज करची अशी मागणी आमी गोंय सरकारा कडेन करता. धन्यवाद. मायनिंग उद्देगान गोंयाक आदाराचो हात दिवन मायनिंग पर्मनंट फंडाचो कोरोना लॉकडावन कर्फ्यूंत वापर करपाक येवकार दिला. प्रुडंटान ह्या निर्णयाचेर गोंयचे सत्ताधारी आनी विरोधी आमदारांक गाठले. मायनिंग पर्मनंट फंड तसो मायनिंग वाठारा खातीर वापरपाचो. मात चडशा आमदार मंत्र्यांनी सकारात्मक भुमिका घेवन सद्या हो फंड गोंय राखपा खातीर वापरचो म्हूण गरज उक्तायल्या. पळयात विधिमंडळाच्या प्रतिक्रियांचेर पयलो रिपोर्ट. आता मिनरल फंड पळय जो आसा, म्हज्या म्हायती प्रमाणे हो फंड बाय अ ज्युडिशियल ऑर्डर क्रिएट केल्लो आसा. आता हो फंड नॉर्मली वापरपाचो आसता की ज्या जाग्यार मायनिंग एरियांतल्यान ज्या जाग्यार मिनरल काडलें वता त्या जाग्यार तो वापरप, थंयच्या लोकांक ताचे बेनिफीट दिवप, थंयचो एरिया डेव्हलप करप, अशे वेगवेगळी कंडिशनां म्हज्या कोतान त्या ऑर्डरी भितर ते आशिल्ले. आता तो फंड वापरपाक जाता काय कितें, लिगली कितें पोजिशन आसा ताजे हांवें अभ्यास करूना. पूण म्हजें म्हणणें आसा, समज सरकाराक दिसता की देर इज एन इमर्जंट सिच्युएशन आनी अशें कितें करपाक जाय जाल्यार सरकारान तो फंड एक्सक्लुझिवली फॉर फायटींग कोरोना व्हायरस डिसीज वापरपाक हरकत ना अशें म्हाका दिसता. कारण सद्या पयलीं म्हणजे इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सर्वायवल ऑफ द ह्युमन बींग. मिनरल फाउंडेशनाचो फंड आसा, लक्षात घेवपाक जाय की संकटाच्या वेळार तो ह्याचो फंड आनी ताचो फंड अशें आमी डिविजन करूंक शकनात, अशें आमी वेगळीसारपणान सांबाळूंक शकनात. जेन्ना संकट सगळे जनतेचेर येयल्लें आसता, तो मागीर पणजेचो मनीस आसूं, मडगांवचो मनीस आसूं, वास्को मनीस आसूं, म्हापशे मनीस आसूं, त्या येवच्यान मागीर तुगेलो पाळये सांगलेचो मनीस आसूं, जेन्ना सगळ्यांचेर संकट येता तेन्ना त्या संकटाच्या वेळार सगळे प्रकारचो फंड आसा पळय न्ही तो बरे पद्दतीन वापरप हें अत्यंत गरजेचो आसा. थंय आमी अशे प्रकारचें दुभाजीकरण जें आसा पळय न्ही, द्विजीकरण जें आसा पळय हें आमी करपाचे विचार आमच्या मनाक जरा सुद्दां येवपा दिवपाक जायना. And we should all support this move. And definitely money will be spent in the mining areas in the near future.
जेन्ना जेन्ना स्टेटीचे मायनींग ओपन जातले पयशे येतले भितर ते वाठारांत पयशे मोडटले कोणें चिंता करची न्हू आनी सद्याक जी संकट येयल्लो आहा आमचेर तेका एड्रेस करपा खातीर हें केल्लें हो जो कोरोना-19 व्हायरस ह्या गोंयांत विदीन कंट्रोल आसा दवरपाची गरज आसा पण दवरता आसतना तो आनी वाडचो न्हू आसा तोय सामको कमी न्हय सामकोच ताचेर मात करप बंद करप आनी हेच्या खातीर जो हो फंड जो आसा तो फंड जिचो यूज नॉट ओन्ली इन मायनींग एरिया बट होल ऑफ द गोवा होल ऑफ द गोवन पीपल ताचो बेनिफीट जावचो मायनींग आयर्न ओर हो परमनंट फंड आसा तो युटिलायज करपाक आतां आमगे ऑलमोस्ट ते डिजास्टर मॅनेजमेंट कोंता ते येवपा जाय न्हू हे मोडपाक ते आतां एमर्जन्सी एक मोडपाक ते पयशे पूण आतां एमर्जन्सी जाल्या कित्याक सगळे लोक बेकार पडले कोणाक काम लोकांक पयशे नाय गे बा डेली काम ते बेकार पडले सो म्हाका दिसता हे फंड्स युटिलायज करपाक जाय आनी म्हाका दिसता ते मायनींग बेल्टाक न्हू मायनींग एफेक्टेड पीपल तांकां न्हू हे सगळे गोंयांत जावपा जाय आज आयर्न ओर जो थंय जो परमनंट फंड आसा इट इज बेसिकली फॉर होम इट इज बेसिकली फॉर द मायनींग अफेक्टेड लास्ट मायनींग रिज्यूम जावना आमचे आनी मायनींग रिजम्पशन न जाल्ल्याक आयच्याच परिस्थितीन तांकां कसो सपोर्ट मेळपा जाय प्लस कोविड-19 येवन तांकां कितें समज प्रॉब्लेम जाला हाउ टू इम्प्रूव देयर इन्फ्रास्ट्रक्चर देयर इन टर्म्स ऑफ हेल्थ अदर थिंग्स देयर वी शूड बी युजिंग दीस पर्टिक्युलर फंड असो वेळ येयल्लो आसा अशे वेळार ह्या असले ते कोविड-19 ह्या कोविडा खातीर आयज सगळ्या देशाक एकठांय येवपाची गरज आसा आनी त्याच बरोबर गोंयच्या लोकांनी एकठांय येवपाची गरज आसा आतां मायनींग म्हणून सेपरेट लोकांनी रावचें न्हू कारण कोरोना लागले कोणाकय जाल्यार सगळ्यांक ताचो इफेक्ट जावंक शकता म्हणून तो कोरोना आमी जर हें पयस करतले हो कोरोना सारको जंतू जो आयिल्लो आसा हेका तर आमी पयस करतले जाल्यार ह्या वेळार सगळे खंय खंय फंड आसा तो तेणी फंड सरकारान तो वापरचो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड हातूंतले फंड्स जे खरे म्हळ्यार कायद्यान वापरूंक जाय मायनींग जी एरियाज आसात ते मायनींग एरियाज भितर वापरपाचो हो फंड आसा पण सेंटर आतां ह्या गव्हर्मेंटा कडेन आमचे फंड्स कमी आसल्या कारणान हो जर ऑनरेबल सीएम जर ठरोवंक सोदता की बाबा वापरूंक सोदता तर ताणें वापरचे आनी जेन्ना हो सगळो प्रॉब्लेम सोंपतलो आनी जेन्ना गव्हर्मेंटाचे फंड्स फ्लो परत सुरू जातलो ते फंड्स परत त्या मिनरल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंडा भितर तो परत ताणें परत दिवन ते पयशे जेन्ना केन्ना येतले तेन्ना ते मायनींग एरियाज भितर वापरचे इज अ व्हेरी गुड आयडिया मिनरल फाउंडेशन फंड जो तो ऑलरेडी सेंट्रलान मान्यता दिल्या 30% तेजो स्पेंड करचो म्हणून ह्या हें जें संकट आयलां तेका एक मदत म्हणून कोरोना बद्दल अख्ख्या देशाक जो त्रास जाला आनी देशाची इकॉनॉमी कशी हें जाल्या ते सगळ्या लोकांक कळून चुकलेलें आसा चीफ मिनिस्टर जें कितें पावल उबारतलो तेका आमचो संपूर्ण पाठिंबो आसतलो आनी आज जें धोरण ताणें घेतलां म्हणजे 30% पयशे समज स्पेंड करपाचे तेजो ताणें धर्योग उपयोग करचो आयर्न ओर वेलफेअर फंड गोवाची संपत्ती जी आहे ती आपण बाहेर पाठवतो आणि देशाला परकी चलन मिळवून देतो तर जे काही रिझर्व्ह फंड आहे आयर्न ओर माइन्स वेलफेअर फंड लोकांना मायनिंग वर्कर्स असे इतर लोक संलग्न असे किंवा ह्या आणीबाणीच्या वेळेला ही आणीबाणीच म्हणावं लागेल कारण असा रोग माझ्या तरी जीवनात मी कधी पाहिला नव्हता सगळ्या जगाला त्याने घर फुटलेलं आहे आणि अशा वेळेला हा वापरला पाहिजे आणि आज जे संकट येयला गोंयचेर कोरोनाचे आणि त्या संकटाक तोंड दिवपाक भयंकर असो खर्च आसा नवीन नवीन हॉस्पिटलां म्हणा नवीन नवीन उपकरणां परचेस करपाची आणि त्या खातीर हो खर्च आसल्या कारणान खंय तरी एडिशनल फंड जाय ह्या खातीर सरकारान डिसिजन घेतला की तो 30% फंड ह्या कामा खातीर यूज करचो म्हणून हे डिसिजन बरोबर आसा आनी हे डिसिजन करेक्ट आसा आनी म्हाका दिसता की कोणाचो ह्या बद्दल कोणी दुबाव आसचेना की बाबा तो फंड वापरपा खातीर आनी म्हाजी विनंती आसा सरकाराक की तेंच्यांनी हो फंड जो आसा हो फंड कोरोनाच्या उपचारा खातीर जे कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें केलेलें आसा त्या खातीर तेंच्यांनी यूज करचो जे फंडींग मेळटा ते आमकां आयज गरजेचें आसा बिकॉज ड्यू टू द लॉकडावन
there is no GST collection, there is no income for the government. So whatever sources of finance that they are having, it is required to save as many people as they can save and to provide the most basic infrastructure for the healthcare facilities, for the COVID hospitals, for the quarantine centers. So whatever help the government can get from any kind of funding, it is most welcome. There are a lot of people that are donating to the COVID fund, to the CM Relief Fund. So whatever funding is being generated is of utmost importance. सिंधुदुर्ग लाईव्ह टीम, फोमेंतो रिसोर्सीस, ताज गोवा आणि सिद्धार्थ गोवान सावंतवाडी गरजवंत लोकांची अन्न पाण्याची व्यवस्था केली. खासा करून मायग्रंट कामगार जे आणि ज्यांच्यो फॅमिली भुकेन तळमळटात तांचे खातीर. ल्हान ल्हान भुरगीं बाळां घेवन हे लोक कामाक लागून मेळटा थंय आपलो संवसार थाट्टात. आतां कोरोना लॉकडावनाक लागून तांचे पोटा पाण्याचे हाल जाल्यात. आज देश पूर्णपणे संकटात आहेत. आज इथले गोरगरीब लोक जे आज त्यांच्या अन्नापासून एक वेळचं अन्न त्यांना मिळताना फार मोठी त्यांना कसरत करावी लागत आहे. उपासमारी होत आहे. त्यांना एक वेळचं जेवण मिळत नाही आहे आणि त्याचमुळे कुठेतरी एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून आम्ही हा उपक्रम हाती घेतलेला आहे. खरं तर सिंधुदुर्ग लाईव्ह अशा सामाजिक उपक्रमांना नेहमीच प्राधान्य देत असतं आणि आम्ही ते राबवत असतो. पण यामागे खऱ्या अर्थाने जर फोमेंतो ग्रुप आणि सिद्धार्थ गोवा म्हणा किंवा गोवा ताज म्हणा यांचं आम्हाला मोठं पाठबळ मिळालं आणि त्यांच्या माध्यमातूनच आज आपण हे या लोकांपर्यंत हे जेवण आम्ही पोचवू शकत आहे. ज्या सामाजिक संघटना आहेत त्यांनी याच पद्धतीने पुढे येऊन प्रत्यक्षात आज उतरणं मैदानात गरज आहे. चाहता हूँ कि इतना दिन लॉकडाउन हुआ था कि जिस चीज़ हम लोग के प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, लेकिन हम लोग को सब चीज़ मतलब नाम उम इंटरव्यू सब जो राशन के सारे सुविधा के लिए पुलिस ने सब चीज़ करके गया था, लेकिन ये सुविधा हम लोग को नहीं दिया. लेकिन आज मतलब आज ये सुविधा हम लोग को मिल रहा है इतना दिन में. हम आप लोग को धन्यवाद मैं बोलना चाहता हूँ. लॉकडावनात आडकल्ल्यांक तशेंच कोरोना आड झुजांत हॉस्पिटलांतल्या वैजकी स्टाफाक आदार करूंक CSR वरवीं कंपन्यो तशेंच NGOय सक्रीय जाल्यात. कसिनो डेल्टीन ग्रुपान कळंगूट दुकळे हॉस्पिटल आनी कांदोळे बोझियो हॉस्पिटलांत प्रोटेक्टिव्ह किट्स वाटले. आदाराक आमदार मायकलय आशिल्लो. बार्देजांत रेड क्रॉसय सक्रीय जाल्यात. Smaller hospitals and the smaller clinics that also require the help and require these kits at such a time. We are just simply doing our civic duty, and from FC Goa and from the Delton Group, we are simply identifying like a few more of these like small clinics and hospitals that require these kits that are usually not able to get it, like these things at this time. With the help of Delton Group and FC Goa, I think whatever kits they have brought from Mumbai will be given to all these small hospitals, clinics, and some doctors also, because they require it for their nurses who are attending first, who come inside in the clinic, in the casualty. The patient meets the doctor and the nurse, and it is very important that they have the full dress on their body so that nothing is transmitted from one person to the other.
So doctor has advised us what has to be done, and I think we need to take the proper advice of doctor and register it in our head and see that we do not transmit it to one another. By and large, so far we were using things like this for the moment, but now our Honorable MLA will obviously provide it because it's not easy to get the PPE kits these days. They are very short supply. So, on behalf of Dr. Duple's Hospital, I would like to profusely thank our Honorable MLA and also the sponsors for the activities that they are carrying out. Indian Red Cross Society's purpose, number one, is to play an active role so that we help all of us to get rid of this coronavirus. That is number one. So we are giving knowledge to the people. We are giving understanding to the people. We are making people know what they are supposed to be doing and not doing. That becomes our major purpose. Simultaneously, Red Cross is a society to help people when they are in problems. The moment this lockdown was started, you have seen in the first few days, there was a problem all over. Problem was because of, number one, the panic. Number two, people didn't know what to do. And number three, many of them didn't have money in their pocket. And number four, routine things were not available. कोरोना लॉकडावनात खेळगड्यांचे हाल, तांकां नित्या भशेन प्रॅक्टीस करूंक मेळना, ट्रेनिंगेचे हाल जाल्यात. गोंयचे बॉक्सर आपापले परीन प्रॅक्टीस करीत आसात. नॅशनल गेम्स अंदू गोंयांत जावंक पावतल्यो काय ना खबर ना. मात गोंयचो बॉक्सर छोटू कुमाराच्या नॅशनल गेम्सांत गोल्ड मेडलाचें टार्गेट. लॉकडावनांतय ताणें प्रॅक्टिसेक खंड पडूंक दिल्लो ना. नेटान तू पंच मार अंगांना साही जिद नवी बॉस नेटान तू पंच मार चल हुक घाल तू स्ट्रेट पंच मार तू नॉक आउट करून उडय. Hi, my name is Chotu Kumar Singh and my full name is Chidambaram Naik and I am practicing wave boxing club. In these lockdown days, it's very good to stay inside the house. But I am keeping myself fit and improving my boxing, doing whatever little practice I can. विश्वास नवो हो खेळ करून चलवोस नेटान तू पंच मार अंगांना साही जिद नवी बॉस नेटान तू पंच मार चल हुक घाल तू स्ट्रेट पंच मार तू नॉक आउट करून उडय. मार तेका फोड तेका मोड तेका सोडी ना काय बॉक्सिंग चॅम्पियन गोंयचो कोरिया बॉक्सिंग. I want to represent Goa at the national games and win to gold medal. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.